मर्डराचे इश्यूचेर चिखलेक सद्याक म्हणल्यार आमी केस रजिस्टर केल्या 302 ऑन द मदर ऑफ द विक्टीम मायनर ऑफ 14 months चायल्ड आनी आमची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. इन्वेस्टिगेशन म्हणल्यार अजून पर्यंत आमची पोस्टमॉर्टम जाना. तातूंत कॉज ऑफ डेथ दिल्या की कॉम्प्रेशन टू नॉस्ट्रील एंड माउथ, सो ताका लागून ताची डेथ जाल्ली आसा. आनीक सद्याक इन्वेस्टिगेशन म्हळ्यार कितें आसा, ताजो बापूय आसा तो कालच पाविल्लो आसा आनी ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गीव हीज स्टेटमेंट. इज इन ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दीस शॉक. आनी ताजी जी एक्यूज पळय आहा ताजी आवय ती सद्याक हॉस्पिटलांत एडमीट आहा. सो वी कांट फुल्ली इंट्रोगेट हर एंड शी इज ऑल्सो नॉट डिस्क्लोजींग बिकॉज मे बी better reason best known to her. So once she is discharged, we will be able to interrogate her properly. आणि आता काय हजबंड आसा तोय मातसो हातून आसा, तोय मातसो तातूंतल्यान भायर येतकीर आमी सारकेंच कितें तें इंट्रोगेट करपाक स्टार्ट करतले. इन द मीन टायम वी वील रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसीस हू हॅव विटनेस्ड द इन्सिडंट ऑफ दॅट सुसायड एंड ऑल्सो द रिलेटीव. सर तुमची टीम बी गेल्ली बांबोळी हाका ते बायलेक इंटरोगेट बी करपाक इनिशियली जेन्ना तिथे सो आय हॅड सेंड माय ऑफिसर रेडियो ऑफिसर टू सी द पोजिशन ऑफ द सॅड लेडी. So as per her, at presently she is not in a position to give her statement. सर ते भुरग्याचे बी फायनल रायट्स बी जाले ऑलरेडी. काल सांजची जालें ताजें.